कीर्तन 112. नीतिवंत मनशाचो संतोष. आल्लेलुया. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेवन चलता ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी. ताची संतत पृथ्वेर बलिश्ट जातली. प्रामाणिक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो. ताच्या घरांत धन दौलत भरून आसतली. ताचे नीतिवंतपण सदांकाल तकतले. प्रामाणिक मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळता, कित्याक तो उदार, दयाळ आनी प्रामाणिक. उदारपणान उसने दिता तो मनीस सुखी. प्रामाणिकपणान तो आपलो व्यवहार करता. तो केदींच दंडलचो ना. नीतिवंत मनशाचो उगडास ससनाक उरतलो. वायट खबरेचे ताका भें दिसचे ना. ताचे काळीज थीर आसा. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसा. ताचे काळीज दृढ आसा. ताका भिरांतच ना, कित्याक आपल्या दुस्मानांचेर तो बेगीनच जैत व्हरतलो. उदारपणान तो दुबळ्यांक दिता. ताचे प्रामाणिकपण सदांकाल तकता. तो बलिश्ट आनी मान, भोवमान ताका मेळटा. नश्ट मनीस हें पळोवन रागान जळटा. दांत तो किर्लिता आनी नासाक पावता. नश्ट्यांची आशा भोंगून वेतली. आमेन.